आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। उत्तर गोंयच्या ट्रकवाल्यांनी पाळये दिवचले मायनिंग कॅपिंग वाडोवचे म्हूण धरणे धरले। कॅपिंग केले जाल्यार आयज लागले 89 मायनी चलता आनी 89 मायनी चल्ल्या उपरांत तांकां समज जर भागयले सबंद ते जाल्यार प्रत्येक मायनिंग कंपनीक 1,20,000 ते 1,30,000 मेळटले। 1,30,000 मेळ्ळे जाल्यार खंयचोच मायन चालू करूंक पळोवचो ना। मायन चालू करून तेंच्यांनी जोडलेले आसा ते दुसरो धंदो करतलो आनी तेजेर जे डिपेंड आसा ट्रकवाले आसा, कामगार आसा, बाजवाले आसा, स्पेरपार्टवाले आसा, सगळे उपाशी पडटले आनी मोठो हांगा हे जातलो। फक्त ह्युमन रायट्स आनी एनवायरमेंट म्हणटा तो केस आमकां ह्युमन रायट ना, आमकां भुरगींपणां ना, आमच्या भुरगींपणां फाल्यां कितें करचें अशेंच फाटल्यान सुंचे एरियेक तेंच्यांनी एक याचिका दाखल केली आनी आतां सुंचे एरियेचो त्या क्लस्टरांच्यो मायनी आसा चालू जावपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा। टुरिजमान किंवा खंयच्या गोष्टीन जर आमी आयज बिझनेस केले जाल्यार आमकां शक्य ना आनी आमकां थंय ते कोण लोक घेवचे ना। सुप्रीम कोर्टान गोंयांत मायनिंगाक 20 मिलियन टनाचे कॅपिंग घाला, ते 12 मिलियन टन करचे म्हूण गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टात गेल्यात। ट्रकवाल्यांनी ताच्या आड आवाज काडूंक सुरवात केला। की क्लाउड आल्वारिसान गोवा फावंडेशनान परत सुप्रीम कोर्टाक एफिडेवीट फायल केला की 20 मिलियन मायनिंग आसा ते 12 मिलियन करचे म्हणून। हेजो आमी निशेध करपा खातीर ही धरणां धरलेली आसा। कारण हो क्लाउड आल्वारीस जो आसा हे गोवा फावंडेशन हे फक्त मायनिंग विरोधी, हे पर्यावरण प्रेमी न्ही। बाकीचे पर्यावरणाचो नाश जाला, आमी म्हणना मायनिंगेन खंय तरी हें जाला, पण आज खंय तरी सुप्रीम कोर्टान रिलॅक्स दिवन 20 मिलियन दिला। ते आमची मागणी आहा की 30 मिलियन जे सरकार आतां चलयता योग्य पद्दतीन, म्हणजे सगळे अंमलबजावणी करून हे चलयता, त्या हातून लोकांची उदरनिर्वाह जावपाक आज खंय तरी त्रास जाल्या, तर उदरनिर्वाह जावपा खातीर एक 30 मिलियन तरी जावपाक जाय अशी आमची मागणी आमी सरकारा कडेन दिल्या। मडगांवच्या रवींद्र भवनात 30 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर मजगती एनिमेशन कार्यशाळा दवरिल्ली। कार्यशाळेक 10 वर्सां वयले भुरगे वांटेकार जाल्ले। कार्यशाळे उपरांत तांकां प्रशस्ती पत्रकां दिली। हे वर्कशॉप जेन्ना पणजे जालें तेन्ना आमकां दिसलें की आमी हांगाय बी एक करया म्हण आमच्या मडगांवच्या भुरग्यांक एक चान्स दिवपा खातीर, कित्याक मोस्ट ऑफ द थिंग्स कितें पणजेच जातात आनी पणजे पुरती सीमीत उरतात। सो मडगांवां अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया आनी देन वी कॉन्टॅक्टेड सिद्धेश आनी देन ही अग्रीड आनी ताका लागून ही कार्यशाळा जाला। पूण इतल्यान जायना, हाज्या मुखार वचपा जाय। वील वर्कआउट, वील सीट एंड वील वर्कआउट वेदर वी कॅन हॅव दुसरी एक कार्यशाळा मुखाल्ली तुमचे खातीर। कुड बी इन मे बी इन द नेक्स्ट वेकेशन और कुड बी इन डिसेंबर वेकेशन। वील जस्ट वर्क आउट दॅट। सो आय एम ग्रेटफूल टू रवींद्र भारती, म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमी हांगा दिली सो दॅट भुरग्यां कडेन पावूंक मेळ्ळें। आनी थँक्स टू द किड्स बिकॉज यू किड्स आर रियली गूड आनी तुमची क्रिएटिविटी आसा पळय, आय गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द किड्स। वास्को प्लास्टीक फ्री करपा खातीर वास्को गुजराती समाज वावुरतलो। तांणी सुरवात म्हूण 1000 कपड्याच्यो बॅगो लोकांक वांटूंक हाडल्यात। समाजान 12 नोव्हेंबराक वास्कोतल्या रवींद्र भवनात गोल्डन मेलडीज म्हूण संगीताची कार्यावळ दवरल्या। ताचेर येता ते पयशे खंय प्लास्टीक फ्री मोहिमेक वापरतले। Our main mission will be to make Vasco plastic free by donating and bags, which will be cotton bags, which will be made and given free to everybody in Vasco. So we are able to produce about 1,000 bags to the start. And to do these other projects, we are having a musical program which we are having Golden Melodies. It is going to be held at Ravindra Bhavan on 12th of November at 6 p.m. where Mitali Chavan will be presenting with her group. There will be Hindi songs, and this project is going to fund us for the further projects related to activities in Vasco. In Madgaon, Ponda, Savardem, Benjin, other areas of Goa also there are a lot of Gujaratis. And they also area-wise they go there among Samaj. We are in active consultation with them also, and we are also talking to them and inviting them to our program so that slowly this small movement can become a very big movement. Plastics, everybody is throwing on the roads and clouds are eating. So we have thought to do and to save something. That's why we have started with this to give all the cotton bags to the and everybody is to. 2 दिसां पयलीं कारापूर तिस्कावेले ट्रकवाले आनी नुस्तेकारांक हालोवपा विशीं हालचाली सुरू जाल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। ट्रकवाले गॅरेजवाले नुस्तेकार दिवचल पुलीस स्टेशनात पाविल्ले। हे सगळे शिवसेनेन केला म्हूण लोकांचो बोवाळ जाल्लो। शिवसेना म्हणटा तांचो हात ना, केला ते लोकांच्या बऱ्याक। नुस्तेकार जे बसतात तांकां सांगले, बाबा तुम्ही ज्या सायडीक बसतात हायवे रोडाच्या कुशीक तेन्ना थंय बसा, जे सांजचे सुद्दां विकता ते थंयच विकात। पण कारापूर जो रोड आसा, जो तिस्कावेलो झोन जो आसा त्या सांजच्या टायमार थंय बसो नाका, हे आमी 2 दीस पयलीं तांकां सांगलेले। आनी ताका तिसरे दिसा सुद्दां आमी ताका परत सांगले, आमी हे तुमकां आतां सांगता फायनल
तेन्ना एक्सिडेंट केन्नाय जावंक शकता, आयजूच जावंक जाय फुडें जावंक जाय असो ना. पण तेका सांगल्या उपरांत तेंच्यांनी ते आमचें आयकलें ना. हो गाडयांचे ते लॉक मारतात तेंच्या कायद्या प्रमाणे मारतात. हो म्हाका दिसता हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तेंकां. पण आतां इशू कसो केला, शिवसेनेन गेल्या म्हणटात तो आरोप करता शिवसेनेचेर. आतां जी मिसगायडींग जाल्या, जे ट्रक कोण तरी ट्रक म्हणटा आपणाक लॉक मारता कितें करता, हे शिवसेनेन कांय तेंचे केल्लें ना. हे तेंच्यांनी कायदेशीर पळोवचें, पुलिसां कडेन मागचें. न्हू नाका जाल्ली मिसगायडींग करची न्हू की हेका कितें म्हटलें तेका दुकानदारांक आमी कांयच करूंक ना, बाकी कोणाच्या धंद्याचेर आड येवंक ना. पण ही घाण ही पब्लिकेक लागून जाली आसा. पब्लिकेक लागून ही पब्लिके दिश्टी काडले आमी आनी पब्लिकांनी हेंचेर शिवसेनेचे हेंकां सपोर्ट दिवचो. बाबा हे केलें तुमी, तें बरें केलें, हेका लागून केल्लें आसा. नाजाल्यार सरळ हेल्थान येवपाचें आनी हेल्थ इन्स्पेक्टरान येवन ते सायडीक तें कितें जालां तें पळोवपाचें, लोकांक कितले त्रास जाता ते. कला अकादमीत 37वा सुरश्री केसरबाई केरकार संगीत महोत्सव जालो. गोवा आणि कला ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्याचप्रमाणे अंत्रुज महाल ही कलाकारांची एक मोठी खाण आहे. याच अंत्रुज महालाने साहित्य, संगीत, चित्र, शिल्प, नाट्य, विज्ञान अशा विविध प्रकारातील नामांकित जाणकार आणि गुणी व्यक्ती गोवा आणि भारत भूमीला दिल्या. आणि ह्या कलाकारांनी आपल्या यशस्वी वाटचालीद्वारे संबंध गोव्याचं नाव देश आणि परदेशातही उज्ज्वल केलं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. त्रिपुरारी पुनवे उपरांत आयिल्ल्या आयतारा वेर्णा पोन्ने म्हाड्डोळा म्हाळशेच्या देवस्थानात दिपोत्सवांनी सांगोड जालो. 1000 वर्सां फाटीं ह्या सुवातेर म्हाळशेचो सांगोड जातालो. उपरांत पुर्तुगेज तेंपार देवूळ मोडिल्ल्यान देवीक फोंडें म्हाड्डोळा व्हरून थंय मुर्ती स्थापना केली. आतां परत पोन्ने म्हाड्डोळा थंयच्या म्हाळशेच्या पोन्ने देवळा सारखेंच देवूळ उबारून फाटलीं 13 वर्सां जालीं दिपोत्सवांनी सांगोड जाता. आज हो 13वो दिपोत्सव आसा. त्रिपुरा पौर्णिमेच्या प्रत्येक वर्सा जो आयतार फुडलो येता त्या आयताराक आमी हो त्रिपुरा पौर्णिमेचो कार्यक्रम हांगासर करता. हांगासर तुमी पळयता आसतले की हांगा 1100 पोंट्याचे जगमोबा केल्लो आसा आनी हो असो आतां कार्यक्रम जो आसा तो वर्सान वाडत आसा. हे आमी दुर्भाटचे हांगा स्पेशल येता शेट कुटुंबीय जेंची आमची कुलदेवता म्हालतो नारायणी आसा आनी हो उत्सव करपाक आमकां भुरग्यांक इतको आनंद जाता की आमी वर्सान ह्या उत्सवाची वाट पळयता. अशा तरेन हो उत्सव हांगा 1000 वर्सां पयलीं जो कार्यक्रम हांगासर जातालो, हांगा तळी आसलेली, ते तळी आसलेली म्हणजे देवीचे सांगोड उत्सव हो तेन्ना जाता आसतलो अंदाज घेवंक शकता आमी. आनी तसोच हो आमी आतां पुर्वरत सुरू केल्लो आसा. हे म्हाळशेचे त्या टायमार म्हणजे 400-450 वर्सां पयलीं पुर्तुगेजान जमीनदोस्त केल्ले आनी हे नंतर फोंड्या मार्दोल हांगासर हे देवूळ वेले. पण आतां ते देवूळ अशा जोमान हांगासर तयार जाल्ले आसा की कोणूच म्हणचो ना की हे नवें देवूळ म्हणून. म्हणजे 1000 वर्सां पयलींचे देवळाची जी स्टायल आसलेली ती स्टायल आतां हांगासर तयार जाल्ली आसा.
घेऊ एक ब्रेक.